कांय दिसा पयलीं आयुष हॉस्पिटलात नोकर भरती विशयी 3000 अर्ज मागयिल्ले। अर्ज भरतना प्रोसेसिंग फी म्हणून दर एका उमेदवारा कडल्यान 885 रुपया घेतिल्ले। सगळ्यो परीक्षाय जाल्यो, मात अजून मेरेन त्या नोकर भरती विशीं लिस्ट मारूंक ना वा अर्ज भरिल्ल्याचे पैसे परतूय करूंक ना। हाची जाप विचारूंक पेडणेचे काँग्रेस फुडारी बेरेस्तारा आयुष हॉस्पिटलाच्या डिनाची भेट घेवपाक गेल्ले, मात ह्या फुडाऱ्यांक सुरक्षा रक्षकांनी दारारूच आडोवन तांकां भितर प्रवेश करपाक दिवंक ना। देखून काँग्रेसीन सरकाराचो आनी थळाव्या आमदाराचो निशेध केलो आनी लोकांक मेळपाक डिनाक वेळ ना जाल्यार असल्या बेजबाबदार ऑफिसराक कित्याक दवरपाक जाय असो काँग्रेसीन प्रश्न केला। देखून हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या। आयज आमी जी मेन ऑफिसर आसा तेजें नांवूय नकळें आमी डीन तेका मेळपाक गेल्ले। एक आमचे कडेन विशय असो येयल्लो की बेसील म्हणून कंपनी आसा, ह्या कंपनीन जवळ जवळ 3000 फॉर्मां हांगा मागयल्ले लोकांनी, म्हणजे प्रत्येक भागांतल्या भुरग्यांनी 3000 फॉर्मां भरल्यात आनी ती फॉर्मां भरत आसतना तेंची प्रोसेसींग फी म्हणून आसा ऑनलायन। ही प्रोसेसींग फी जर बगली जाल्यार प्रोसेसींग फीचो अमावंट आसा 8085 रुपया, 885 रुपया। सगळ्यांच्यो रिटर्न टेस्टी जाल्यो, पूण जो रिजल्ट मारपाक जाय ते अजून हांगा मारूंक ना। सो आमी विचारपाक गेल्ले प्रोसेसींग फी घेतली तेंकां आपणाचे मार्क जाणोवपाक अधिकार ना काय, सो असो आमचो प्रश्न आसलो। आनी प्रोसेसींग फी कित्या खातीर, गरज काय आसा? ज्या वेळाचेर आमचे केंद्रीय मंत्री, तेन्ना माझे आयुष मंत्री असले श्रीपाद भाऊ, ते सांगताले की ह्या आयुर्वेद हॉस्पिटलान धारगळच्या लोकांक किंवा पेडणेच्या लोकांक पहिले प्राधान्य दितले म्हणून। जाल्यार ही प्रोसेसींग फी कित्याक घेतात तुमी? सो होय प्रश्न आमी विचारपाक असले। पूण एकंदरीत काय जाला की सेक्युरिटीचे हे आसत, सेक्युरिटीन आमकां हयसरच भायरच हाडयले आनी आमकां परमिशन ना, आमी अपॉइंटमेंट घेवंक जाय अशें विचारपाक लागले आनी भितर आमकां एंट्री दिनात जाले। सो तेजो आमी निशेध केलो। दुसरी गजाल आमकां तांकां विचारपाक जाय आसलें की बाबा पब्लीक ऑफिसान वचपाक कोणाचो बंधन आसा, कसले सर्क्युलर आसा भायर दवरच्या खातीर? विजिटींग लॉबी भितर आसता, एंट्री घे आनी तूं भितर बसय, टायमींग सांग कितलोंक आमकां मेळांक जाय तुमी, तेवूय सांगिनात। पूण अशी उन्मत्त ऑफिसर जी पब्लिकांक केअर करिना, पब्लिकांक मान सन्मान दिना, असल्या ऑफिसरांक हांगा कित्याक म्हणून दवरता सरकार? हो पयलो प्रश्न आसा। हेजेर मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालचो आसा। आयज आमी आयुष हॉस्पिटल जे धारगळी केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालया मार्फत उबारला त्या हॉस्पिटलच्या वाठारात आसात आणि ह्या हॉस्पिटलात काही मुलाखती घेवपा खातीर काही उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात आणि त्या अर्जा फाटल्यान 885 रुपया ह्या खंयच्या तरी एका कंपनीन भरून घेतलेले आहात। काही उमेदवार पास जाल्या, काही उमेदवार पास सांगना, पूण ताची लिस्ट ह्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान लायिल्ली ना। ताचो निशेध म्हणून आणि तांकां जाब विचारपाक पेडणे काँग्रेसच्या वतीन ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर, गट अध्यक्ष कृष्णा नाईक, भास्कर नारुलकर, उदय महाले ही काही मंडळी ह्या हॉस्पिटलात आयिल्ली। पूण त्या दरवाजाच्या त्या गेटीचेर जे सुरक्षा रक्षक आहात त्या सुरक्षा रक्षकान ह्या नेत्यांक भितर वचपाक दिले ना, की डीन बिजी आसा। ज्या तरेन नागरिकांचे प्रश्न सोडवपाक जाय, नागरिकांची समस्या सोडवपाक जाय, नागरिकांचे प्रश्न कितें आसतले, नेत्यांचे प्रश्न कितें आसतले हे आयकून तरी त्या डिनान घेवपाक जाय आशिल्ले, ते घेवंक ना। ताचो निशेध काँग्रेस नेत्यांनी केल्लो आसा। जर फुडल्या फावटी जर असोच प्रसंग आयलो तर आमी आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी ह्या आपल्या नेत्यांनी दिल्ली आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।